नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकर। आयच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। तरणाट्यांनी मोबायलाचेर न्ही जाल्यार खेळा मैदानाचेर खेळचे, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें आवाहन। राष्ट्रीय खेळा सर्तींतल्या बॅडमिंटन खेळाचें केलें उक्तावण। बांदोडकर मार्गाचेर बेशिस्त पार्किंग करपी 18 टॅक्सीकारांचे परवाने जातले रद्द, वाहतूक पुलिशेन खात्याकडेन केली शिफारस। दिव्यांग व्यक्तींक येवजण्यांचो लाव घेवपा खातीर UDID कार्ड सक्तीचें, गोंय दिव्यांग आयोगान जारी केलें परिपत्रक। पर्यावरण संवेदनशील वाठारांतले 40 गांव काडून उडोवपाची केंद्राकडेन केल्या मागणी, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची म्हायती। सरकारी कार्यालयांनी काम करप्यांक वेतन प्रमाणपत्र दिवप बंद केलें, सरकारान सोदून काडली नवी स्कीम, विजयाची सरकाराचेर टिका। आनी निमणो बालरथ कामगारांचो वाडयलो पगार, शिक्षण खात्यान जारी केलें परिपत्रक। आता पळयात खबरो विस्तारांत। तरणाट्यांनी मोबायलाचेर न्ही जाल्यार खेळा मैदानाचेर खेळचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें। 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींतल्या बॅडमिंटन खेळाक आयच्यान सुरवात जाली। ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयताले। ताळगांवच्या श्यामप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमात बॅडमिंटन खेळाक सुरवात जाल्या। राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या अधिकृत उक्तावणाक अजून 7 दीस आसात। आमचे विशेष करून स्कुलाचे भुरगे सकाळी 8 वरांचेर स्पोर्ट्स पळोवपा खातीर ते हांगासर आसा। म्हाका दिसता सगळ्या वेन्यूचेर सगळे इव्हेंट पळोवपाक अशाच पद्दतीन ही गर्दी गोंयकारांची आसतली। आज खूब खोस भोगता। गेली 10 वर्सांचे गोंयकार वाट पळयताले नॅशनल गेम्स जातले, ताजें आज इनॉग्रेशन करता आसतना म्हाका खूब आनंद जालो। निश्चित रित्या 37 नॅशनल गेम होस्ट करपा खातीर ज्या पद्दतीचो एक वातावरण गोंयांत तयार जाला, सगळे जाण वेगवेगळ्या वेन्यूचेर सगळी कडेन सगळ्यांचें स्वागत करपाक आसा। आनी आयज सुरवात जाली 9 नोव्हेंबर पर्यंत अशाच पद्दतीचें एक स्पोर्टी वातावरण सगळ्याक उरतलें। ऑफकोर्स इनॉग्रेशनच्या गेमीक आयलो म्हणटा उपरांत आमी चौगाय जाण बॅडमिंटन खेळ इन्क्लुडींग द मॅडम, सो इट इज एन गूड। म्हाका दिसता डेली खेळप, फिट इंडिया मुवमेंट ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीची कॅम्पेन आसा। आपल्याक जर फिट दवरतलो आसत जाल्यार मोबायलाचेर खेळप न्ही, ग्रावंडार खेळप गरजेचें आसा। इट इज माय मेसेज फॉर ऑल द यूथ टू प्ले ऑन ग्रावंड। पणजेच्या बांदोडकर रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर रितीन पार्क केल्ल्या आनी 2 परस चड फावटी येरादारी नेमाचें उल्लंघन केल्ल्या 18 टॅक्सीकारांचेर कारवाय जातली। ह्या टॅक्सीकारांचे परवाने रद्द करतले, येरादारी खात्याचो संचालक राजन सातर्डेकरान सांगलें। ह्या विशींची शिफारस येरादारी पुलिशेक केल्ल्याचें ताचें म्हणणें। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण ह्या सगळ्या टॅक्सीचे परवाने रद्द करतले। हय, 18 गाडयांची टॅक्सींची जी नो पार्किंग हे केलेली आसा न्हू, ताचेर सर रद्द करपाचें सांगला। सर ताचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? हय, एक सुमोटो रिट पिटिशन हायकोर्टान चालू आसा। इन दॅट संदर्भान एक डिस्कशन जाल्लें ताचेर। कोण रिपिटेड ऑफेंडर आसा हे पार्किंग करून कंजेशन करता सगळे, पर्टिक्युलरली हांगासर फेरीबोटी कडल्यान बोट क्रूज सांता मोनिका बोट त्या स्ट्रेचाचेर इट इज अ क्रुशियल एक्झिट पॉयंट सांजच्या टायमाचेर, आणि ते मॅनेज करपाक सगळ्यांचे कॉपरेशन लागता। सो देर आर प्रॉब्लेम्स, थोडे टॅक्सी तशेंच दवरून ते चोक करतात ते। सो देर वॉज अ डिस्कशन इन दॅट हियरिंग दॅट तांची परमिटां रद्द करपाची ऑन द रेकमेंडेशन ऑफ ट्रॅफिक पोलीस। सो 18 जाणांचे आमकां रेकमेंडेशन आयिल्ले आसा गाडयांचे, ज्यो रिपीट वायलेटर आसा, परत परत गाडयो थंय धरून ट्रॅफिक चोक करतात। सो तांकां शो कॉज नोटीस आमी काडटले, कालूच जाल्ले रेकमेंडेशन आसा। सो आनी ताचेर एक्शन जातली। भलायकी, शिक्षण आणि रोजगारा सयत सगळ्यो येवजण्यो आणि हक्कांचो लाव घेवपा खातीर दिव्यांग व्यक्ती खातीर दिव्यांग प्रमाणपत्रा सयत UDID कार्ड सक्तीचें केलां। हे विशीं सगळी सरकारी खाती, महामंडळां आणि हेर सरकारी संस्थांक परिपत्रक काढून कळीत केला।
सर आता डिसेबिलिटी भुरग्यांक जशी सर्टिफिकेट मेळटाली तशी आता UD कार्ड तांकां करपाक सांगला. सो सर कशें करप कार्ड ते आनी खंयसर करपाक मेळटा आनी कितले दिसा म्हणजे तांकां कितले दीस दिले हे कार्ड करपा खातीर? बेसिकली UDID पोर्टलाचेर पयलीं लॉगीन करचें पडटा. थंय सगळे डिटेल्स प्रोसिजर दिल्लो आसा. सो जे नवें सर्टिफिकेशन आसता न्ही तें नवें सर्टिफिकेशन गोंया भितर 4 मेडिकल बोर्ड्स आसा आमचे जे गव्हर्मेंटान नोटिफाय केल्या. गोवा मेडिकल कॉलेज, IPHB, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. थंय एकदा अपॉइंटमेंट मेळटकूच डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पयलीं जनरेट करचें पडटा वीच डॉक्टर्स डू. एंड आफ्टर दीस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन इज डन, UDID card is generated online. And the person who applies can download it from the portal itself. हे UDID कार्ड खूब गरजेची आसा फॉर दिव्यांग कारण ज्यो स्किमी स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो स्किम्स आसा फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, ऑल दोज हू हॅव UDID कार्ड तांकांच फक्त एप्लाय करपाक मेळटले ह्यान फुडें. आनी मॅक्झिमम लोकांनी ऑलरेडी एप्लाय केल्ले आसा. म्हाका दिसता जांकां खबर ना तांचे कडेन ओल्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स आसा न्ही पयलींच्यो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आसा तांच्यांनी त्या पोर्टलाचेर वचून एप्लाय करपाक जाय. कारण ओल्ड सर्टिफिकेट ज्यो आसा न्ही दोज वील बी फॉर द स्कीम्स दे नॉट मे बी एप्लिकेबल. सो रिसंट सोशल वेलफेराचे जे सर्क्युलर आसा डिपार्टमेंटाचे तांकांनी अशें म्हणा की द पर्सन शूड हॅव UDID कार्ड वेन दे आर एप्लायींग फॉर एनी गव्हर्मेंट स्कीम. पर्यावरण संवेदनशील वाठारांत घरां बांदपाक शेत कसपाक मेकळीक आसा. 99 गांवांतले 40 गांव भायर काडचे अशें पत्र पयलींच केंद्राक बरयलां. आनीक 10 गांवांचो आस्पाव जावं येता. देखून 69 गांव संवेदनशील वाठारांत येवपाची शक्यताय आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. Since from 2019, 99 विलेजीस इको सेन्सिटीव झोनान येवच्यो हे पयलींचो तेंचो प्रपोजल आशिल्लो. आनी ताका 3 क्रायटेरिया आसतात. एक म्हणजे कंटिन्युटी वेस्टर्न घाटाच्या समोरान येयल्ली, दुसरी हायट आनी तिसरी स्पिसीस, हाव मेनी टायप्स ऑफ स्पिसीस थंयसर आसा हें सगळें धरून. तें सगळें कन्सिडर करून हांव तेन्ना हांव मदीं फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्लो ताच्या पयलीं सगळें तेन्ना सगळें घेवन बशिल्ल्या उपरांत भितरले एक 40 विलेजीस ड्रॉप करपाक मेळटा. ओके, म्हणजे ड्रॉप करच्यो. पूण हांवें तेन्ना भुपेंद्र यादव हाका तो प्रपोजल धाडिल्लो. हो कशें आहा, गाडगीळ रिपोर्ट आनी ह्या सगळ्या रिपोर्टान सेन्सिटिविटी क्लियर जाल्ली. आनी तेच्या उपरांत 59 विलेजीस उरच्यो आनी एडिशनल तेजे त्यो क्रायटेरिया आसतना आनीक 10 विलेजीस जाय जाल्यार घालच्यो. बट ह्यो 40 ड्रॉप करच्यो कारण त्यो क्रायटेरियांनी बसना अशा पद्दतीन. आनी द सेम लायनीचेर म्हणजे एटलिस्ट आमच्यो 40 विलेजीस ड्रॉप जातल्यो आनी 69 भितर उरतल्यो. आफ्टर ऑल इको सेन्सिटीव झोन हे जे आहा पळय न्ही, वेस्टर्न घाट प्रिजर्व करपा खातीर ह्या सगळ्याची आमी एनवायरमेंटा खातीर तितल्याची गरज आसता. बट तितून जरी विलेजीस आयल्यो हेजो अर्थ असो ना की बाबा तेतूंतल्यान खंयचेंच घर बांदूंक मेळचें ना असो विशय ना. थंयसरल्यो म्हणजे एक्टिविटीज लायक द फार्मींग आसतली, पर्सनल बाकीच्यो सगळ्यो एक्टिविटी ह्यो करपाक केन्नाच एवॉयड ना. तांचें लिस्ट आसा, दीज एक्टिविटीज आर अलावड म्हणून. थंय फक्त कमर्शियल एक्टिविटी काही प्रमाणात म्हणजे कमर्शियल मायनींग त्यांनी इवन जो म्हटला की कमर्शियल मायनींग बी ना पयलीं अशा सारकेल्यो एक्टिविटी फक्त ज्यो आहा रेड कॅटेगरी इंडस्ट्री ह्यो जावंक शकच्यो ना. म्हणून आतांय बी परत आसा दिसा आमी तांकां रिक्वेस्ट केला हें सगळें कन्सिडर करचें आनी अशा पद्दतीन प्रपोजल जो आसा पळय तो करचो. सरकारी कर्मचाऱ्यांक दिता ती सॅलरी स्लीप सध्या बंद केली. सरकारी कार्यालयांनी भ्रष्टाचाराची नवी स्कीम सोदून काढल्या अशी टिका गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली आनी फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी भाजपा सरकाराचेर केल्या. देखून बेगोबेग परिपत्रक फाटीं घेवन सरकारी कर्मचाऱ्यांक वेतन प्रमाणपत्र दिवपाक सुरवात करची अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केल्या. नोटिफिकेशन काडला 4 सप्टेंबर की गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजांक सॅलरी सर्टिफिकेट जे पयलीं इश्यू जाताले ते आतां इश्यू करपाचे बंद करप. गव्हर्मेंट ऑफिसर कशे असतात ते सॅलरी सर्टिफिकेटाच्या बेसिसाचेर लोन घेतात घर घेवपाक वा आनी कितें कारणां खातीर. सो तांणी आतां अशें केलां की सॅलरी सर्टिफिकेट दिवप ना. हेड ऑफ डिपार्टमेंटाक रायट दिल्या की ड्यू डिलिजन्स करून on being satisfied that the employee is financially sound to repay the loan amount हे पळोवन मागीर तुज्यान दिवं येता. म्हळ्यार बेसिकली म्हाका दिसता सरकारान एक नवी करप्शनाची स्कीम डिपार्टमेंट हेडान इंट्रोड्यूस केल्ली आहा. आतां हाचो इतिहास कितें?
इतिहास असो आसा की 2001-2002 मनोहर पर्रीकार जेन्ना मुखेलमंत्री आशिल्लो तेन्ना ताणें क्रेडीट सोसायटीक गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजांक सॅलरी सर्टिफिकेटाच्या बेसिसाचेर तांच्या हातान जर 30% पयशे उरता ऑफ देअर सॅलरी सगळे प्रोविडंट फंड हे ते कट करून लास्ट 33% 1/3 अमावंट जर उरता जाल्यार सॅलरी सर्टिफिकेटाच्या बेसिसाचेर तांकां लोन दिवप हें अलाव केल्लें. 20 वर्सां नंतर होच बीजेपीचो सरकार म्हळ्यार पार्टी सेम आहा पूण पॉलिसीज सामक्यो बदलल्या. हो सर्क्युलर इमिजिएटली विड्रॉ करचो आनी जे पर्रीकारान 20 वर्सां पयलीं जी प्रॅक्टीस एडॉप्ट केल्ली तीच परती चालू दवरची. कित्याक गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजांक बरें जगपाक तांकां रायट आसा. तांकां आतां 7th पे कमिशन मेळटा खूब जाणांक. आंदोलन खर करपाची शिटकावणी दिल्या उपरांत सरकारान बालरथाच्या कामगारांचो पगार वाडयलो. शिक्षण खात्यान आयज सांजे परिपत्रक जारी करून तांच्या पगारात घोषणा केली. फाटल्या जून म्हयन्यासावन हाची अंमलबजावणी जातली आनी उरिल्ल्या म्हयन्याचो वाठीव पगार तांकां दिवपाची सुचोवणी शिक्षक खात्यान स्कुलांक दिल्या. शिक्षण खात्यान जारी केल्ल्या परिपत्रकान ड्रायव्हराचो पगार 12,000 वेल्यान 17,000 मेरेन वाडयला जाल्यार एटेंडंट आनी क्लिनराचो पगार 6,000 वेल्यान 10,000 वाडयला. बालरथ सेवा दिवपी स्कॉलांनी ही सुचोवणी शैक्षणीक वर्स 2023 ते 24 खातीर लागू करची. खात्यान प्रत्येक बसी खातीर 4.7 लाखाची निधी दिला. हो आदेश प्राधान्यान घेवचो अशें शिक्षण खात्यान परिपत्रकात म्हटलां. जुलय म्हयन्यांत विधानसभा अधिवेशनाच्या काळात बालरथाचे कामगार पगार वाडीच्या मुद्द्यावेल्यान आंदोलनाक बशिल्ले. त्या वेळार तांकां पगार वाड दिवपाचें आश्वासन शिक्षण खात्यान दिल्लें पूण अजून मेरेन त्या आश्वासनाची पूर्तता जावंक नाशिल्ल्यान बालरथ युनियनाच्या कामगारांनी आंदोलन खर करपाची शिटकावणी दिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचले शारात रस्त्या कुशीक बसून नुस्तें विकपी विक्रेत्यांक निमाणे धांवडायले. बुधवारा सांजे पालिकेन ही कारवाय केली. परत रस्त्या कुशीक बसून नुस्तें विकशात जाल्यार कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी पालिकेन संबंधीत विक्रेत्यांक दिल्या. दिवचल शहरातल्या नवीन पुला कडेन रस्त्या कुशीक नुस्तें विकपाचो प्रकार वाडिल्लो. नुस्तें घेवपा लागून नुस्तें मोगी रस्त्याचेर गाडयो उबे करताले. ह्या गर्देक लागून पुला कडेन गर्दी पडटली, येरादारीकय आडमेळी जाताली. एखाद्या वेळार भयानक अपघात घडपाची शक्यता आशिल्ली. हो धोको वळखून ह्या नुस्तेकारांक पालिकेन धांवडयले. काल नुस्तें जे रोड सायडाक विकता तांचेर तुमी कारवाय केली ते कशे हेचेर केले? ना आमचे पयल्यान सगळ्यांक नमस्कार. पूण आमची जे रुटीन आसता तेजेर आमी ती कारवाय केल्या आनी तांकां आमी सांगलां की तुमी येवन म्युन्सिपालिटीच्या मार्केटान नुस्त्याच्या मार्केटान येवन बसा आनी विका म्हणून ते सांगलें. अशें रस्त्यार बरोबर जावचें ना म्हणून सांगलां तांकां. ही आतां कारवाय केली ती खंयच्या म्हणजे फाटीं जे एन्करेजमेंट बी जालें ताजे हेचेर? ना तेजे हेचेर ना. हे आमचे रेगुलर आसता. आमचे कळ्ळें की आमी वचून तांकां उखलता. ते कशे बसता म्हणजे म्युन्सिपालिटीक कांय इन्फॉर्म करना ते? ना कांय ना बेश्टेच बसता? हय ते बी सांजचे बसता 5:30 म्हणजे म्युन्सिपालिटीचो टायम जेन्ना सोंपता पळय तेन्ना मागीर ते बसतात सांजचे. कितके जाण आसले? जवळ जवळ 4-5 जाण आसले. ओके. आनी अशी कारवाय चालू उरतली? चालूच उरतली. तांकां आमी ऑप्शन दिला तुमी म्युन्सिपालिटी मार्केटान फिश मार्केटान येवन बसा आनी करा म्हणटा. ते ती मागीर बेजार जाता म्हणजे भायर विकप जाता आनी आमी हांगा लोक येयना म्हणजे तेंचें हें आसा प्रश्न आसा म्हणून आमी कारवाय करता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. राज्यातल्या 15 BDO अधिकाऱ्यांची बदली जाल्या. पोस्टिंगाच्या प्रतीक्षेत आशिल्ल्या 7 जणांची वेगवेगळ्या तालुक्यांत बदली जाल्या. कार्मिक खात्या वतीन आदेश जारी केला. एक महत्वाची अपडेट आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येतात ती आज जावन आसा 15 BDO ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हटल्यार गट विकास अधिकारी हिंची ट्रान्सफर जाल्लेली आसा. कार्मिक खात्यान हो आदेश काढला आणि जे 7 जाण असले जे पोस्टाक अवेटेड असले ज्यांचे पोस्ट अवेटिंग असले ते 7 जाणांक पासून आता जॉब तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिला आणि त्यांची 7 जाणांची वर्णी लागला. त्यांच्या मी तुमकां नांवां वाचून सांगता. 15 जाण जाल्यात ते.
ही ऑर्डर काडला डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. तेंची नांवां जावन आसात निमिशा फलदेसाय, तेंची BDO 1 सालसेट हिंची पोस्टिंग जाल्ली आसा. प्रणीत सत्यवान नायक हांची BDO 2 म्हणून सालसेट पोस्टिंग जाल्ली आसा. श्री परितोष देसाय BDO सांगे, ओमकार नरेश मांद्रेकर BDO दिवचले, ओमकार नरेश MB परवार BDO 2 बार्देस, अनिल नायक BDO केप्यां आणि सावियो कारवालो BDO काणकोण, इमॅन्युअल आंतान्यो सिमाव दा कोस्ता BDO मुर्मुगांव, परेश शेटये BDO डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत हेडक्वार्टर्स, प्रथमेश अनिल शंकरदास BDO 1 बार्देस, शुभम सदाशिव भरतू BDO पेडण्या, नोएल गेर्वेसिया तवारीस BDO इन डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत नॉर्थ, आदर्श जीवोत्तम देसाय BDO धारबांदोड्या, मिक्षा नागेश नायक BDO 2 डायरेक्टर ऑफ पंचायत नॉर्थ हेडक्वार्टर्स, मेघना बुदो गावडे BDO इन डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत साउथ. ही यांची नांवां जावन आसा जी ट्रान्सफर जाल्यात तेंची. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. मडगांव STPDA मार्केटांतलो चिकन वेस्ट फाटले 4 दीस जाले पालिकेच्या कामगारांनी व्हेल्लो ना. हो वेस्ट कुसून वास मारता. STPDA मार्केटांतल्या चिकन दुकानाच्या मालकांनी मडगांव पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्याकडेन ह्या संदर्भात कागाळ नोंद केल्या. मडगांव पालिकेचो मुख्य अधिकारी गिरीश साकवाळकर हो वेस्ट कामगारांक काडपाक लायतलो अशें आश्वासन ताणें दिलां. तांच्यांनी ताका असायन केला ते आउट एंड आउट येवन व्हरता वास्को आनी मडगांव म्युन्सिपालिटी. खंयचे आमच्या मडगांव म्युन्सिपालिटींतले तोच कलेक्ट करता. आमचे सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आसा ते भोंवता आनी तांकां सांगता की तुमचे स्लॉटर वेस्ट तुमी खंय उडोवं नाका, आमकां मनीस येवन कलेक्ट करतलो म्हणून. तुमी त्या मनशाक दिया. जर तर खंय उडयता तुमी आनी आमकां मेळ्ळें जाल्यार आमी तांकां फायन घालतले. तांच्यांनी वेस्ट मॅनेजमेंटान अपॉयंट केलें तांकां. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन कितें इश्यू आसा पयलीं आनी एकटो दुसरो आशिल्लो आनी हो जो कोण आसा तो नवो आसा. आता पयलींचो मनीस म्हणटा की आपल्या कडेन आसा हाजे कडेन ऑथॉरिटी आसा ताजें कितें आसा तांकां हांवें सांगिल्लें दोगूय जाण म्हजे कडेन आयिल्ले की तुमी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटा कडेन वचा आनी सॉर्ट आउट करा. आनी त्या प्रमाणे हो दुसरो मनीस जो कोण आतां जो कलेक्ट करता सलीम म्हणून कोण तो येवन सगळें हांगासर कलेक्ट करता. कितें इश्यू आसा ते तांकां सांगलें हांव फायंड आउट करता आनी क्लियर इट टुडे इट्सॅल्फ. कित्याक लागून आमच्या SPDA मार्केटान जे चिकन वेस्ट आहा पळय तो इतले हें वास मारता 3 दीस जाले तो कलेक्ट केला आनी आयज आमच्यान त्या मार्केटान रावपाक जायना. इट इज इफेक्टिंग फॉर आवर हेल्थ एज वेल एज फॉर आवर कस्टमर्स आनी कस्टमर पासून भितर येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता. ताका लागून आयज आमी CO मेळपा येयलेले आनी COन आमकां एश्युरन्स दिला की आयज तो कशे भशेन काडटा. 3 दीस जाले तांणी आयज चिकन काडूंक पडना आनी इडी पडलो ह्या मार्केटान. 4 दिन होगा कचरा गाड़ी नहीं आ रहा. ऐसा तो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन छोड़ के गाड़ी आता है. अभी 4 दिन कंटिन्यू बंद है. कल आया था कीड़ा हो गया बड़ा बड़ा कीड़ा. हम लोग उठा कर डाल के दे रहा फिर भी ले रहा नहीं गाड़ी वाला. हुबली से आता था हुबली वाला वो भी बंद थे. पहले हमारा म्यूनसिपालिटी गाड़ी था बहुत अच्छा था पूरा पार्क साफ होता था मार्केट. अभी उतना भी नहीं हो रहा. वो भी नहीं आ रहे अभी सब बदबू बहुत आ रहा है. अभी बहुत बदबू आ रहा है. अभी हम लोग इधर ही रहता है खाना इधर ही रहता है. बहुत तकलीफ हो रहा हमारा को. कामुर्ले येवपी मेगा प्रोजेक्टाचे काम बंद उडोवचें अशी मागणी करीत बुधवारा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान मंत्री निलकंठ हळर्णकार हाचे कडेन केल्या. थळाव्या लोकांचो विरोध आसून लेगीत ह्या प्रकल्पाचें काम बंद उडोवपाक पंचायत अपयशी थारला असोय आरोप ह्या वेळार मनोज परब हांणी केला. कामुर्लेचो जो मेगा प्रोजेक्टाचो जो विशय आसा पळय तुमी सगळे जाण जाणा. लास्ट 6 म्हयने जाले आमी फॉलोअप घेता लेटरां करता सगळे कम्युनिकेशन्स केल्ले आहा. एसेंब्लीनूय विशय येयलो पूण तेजेर आजून पर्यंत जे एक्शन जावपाक जाय ती जाल्ली ना. स्टॉप ऑर्डर येयल्ली ना, परमिशन रिवोक जाल्लेलें ना. आनी आतां तर तेंच्यांनी अशें केलां की गांवांतल्यान जो बारीक रोड वयर गेला सामको स्टीप स्लोप ते स्लोपाचे वयल्यान ते आतां भरलेले लोडेड माल आसलेलो गाडयो वयर व्हरतात आनी ते गाडयांची परिस्थिती आमी फाटीं व्हिडिओ सुद्दां एक काडलेलो आमी. तो परिस्थिती अशी आहा की ते ट्रक जेन्ना चडना ती गाडी चडना तेन्ना ताका फाटल्यान मशीन लायतात धुकलतात कितें करतात म्हणजे फाल्यां तो ट्रक सकयल येवन ना ती गाडी सकयल येवन लोकांच्या सकयल घरां आसा घरांनी घुसपाक शकता कोण मरपाक शकता कितेंय जावपाक शकता. इतले रिस्काचेर सद्या हें काम चल्लां. आमदार पंचायतीन वयता खुबशे एक्टिविटीज करता सरपंच कॉन्टेक्टान आसता. सो आमी ताका तें सांगलां की तूं सरपंचाक सांग जाता इतले बेगीन हांगा इन्स्पेक्शन काड म्हणून ना जाल्यार हाती भायर वयतलो. हे जें
हे जो मुवमेंट आसा हो हाती भायर वयतलो फाल्यां लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जातलें आनी ताका मागीर जिम्मेदार आमी नासताले. ताका मिनिस्टराकूय बरें म्हणून सांगलां की जाता तितले बेगीन ह्या प्रोजेक्टाचेर कितें ती एक्शन घे. गोंय पुनर्वसन महामंडळाचो अध्यक्ष राजेश फळदेसाय हांणी तारीवाडो सडा वचून GRB कॉलनीची पळोवणी केली. ही कॉलनी सामकी बाबत परिस्थितीन आशिल्ल्यान येता त्या 2 ते 3 म्हयन्या भितर तिचे नूतनीकरण करपाचे उतर ह्या वेळार फळदेसाय हांणी दिला. आमदार संकल्प आमोणकर तशेंच गोंय पुनर्वसन महामंडळाचे तांत्रीक टीम ह्या वेळार हाजीर आशिल्ली. तारीवाडो सडावेले GRB कॉलनीची बुधवारा गोय पुनर्वसन मंडळाचे अध्यक्ष राजेश फळदेसाय, आमदार संकल्प आमोणकर तसेच गोवा पुनर्वसन मंडळाच्या टीमीन पळोवणी केली. या वेळार कॉलनीची सामकी वाईट स्थिती आशिल्ल्याचे नदरेक आयले. कॉलनीचे जाता तितल्या बेगीन नूतनीकरण करचे अशी मागणी या वेळार हांगा रावपी लोकांनी केल्या. GRB कॉलनीची सामकीच अवतिकाय जाल्या. तसेच उदका पुरवण आणि हेर सुविधा लेगीत हांगा सारक्यो ना. जागा पुनर्वसन मंडळाची आशिल्ल्यान घरांचे नूतनीकरण करपाक परवानगी मेळना अशें संकल्प म्हणटा. आयज जो इश्यू हांगा तारीवाड्याचो आनी GRB आसा तो खूब पयलींसून इश्यू आसा. मेन इश्यू आसा म्हणटा ते तेंचे उदकाचो जो इश्यू आसा पळय तो मेजर इश्यू आसा. दुसरे जे रूम्स तेंचे आसा पळय ते मेंटेनन्स ना. कित्याक मेंटेनन्स तांकां स्वता करपाक मेळना, कित्याक तांकां परमिशन आमचे रिहेबिलिटेशन बोर्डाचे घेवचे पडटा. तेजे लागून ती थोडीशी एक वायट परिस्थितीन आसा. तेजे लागून आयज चेअरमॅन मुद्दाम येयला, आपल्या स्वताच्या दोळ्यांनी ताणें पळयलेलें आसा, इन्स्पेक्ट केलेलें आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा, म्हाका फूल विश्वास आसा कित्याक आमचो डायनॅमीक जो चेअरमॅन आसा गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्डाचे आनी तेंचे मेंबर आसा हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडटले. तेजे लागून हांव परत एकदां सगळ्यांच्या वाटेन ताका धन्यवाद म्हणटा. तशेंच लोकांचे हांवें एक प्रपोजल आमच्या चेअरमॅनाकूय मांडलेलो आसा, सांगलेलें आसा, जर ही आमी गव्हर्मेंट लेवलाचेर जर आमकां मेंटेनन्स करपाक जर त्रास जाता जाल्यार आमी तेंची ही घरां जी आसा तेंच्या नांवार करून तेंची एक सोसायटी करून तांकां दिवची. सो वेर दे वील बी रिस्पॉन्सिबल, ते सगळें करून घेवंक शकता. सो आयज तेंकां कितेंय करूंक शकना, आयज तांकां अधिकार नासल्या कारणान ते करूंक शकना. सो हांवूय एक प्रपोजल मांडलेलो आसा. एक मेमोरंडम एज अ आमदार ह्या मतदारसंघाचो एक मेमोरंडम हांव आमच्या आमदारा कडेन दितलो, चेअरमॅना कडेन गोवा रिहेबिलिटेशन, तशेंच आमचे तारीवाडे आनी GRBचे सगळे लोक मेळून एक मेमोरंडम दितलो जो तेंचो इश्यू आसा अशें आमी आतां प्रेजेंट करतले. सगळे जाण रावलेले आसा लोक आमकां चेअरमॅना कडेन उलोवपाक, तेंचे कडेन वचून आमी एक धाकटीशी मिटींग घेवन आमी फुडले 3 म्हयन्या भितर कॉलनीचे नूतनीकरण करून दिता अशें आश्वासन ह्या वेळार राजेश फळदेसाय हांणी दिलां. पण हांव ताका प्रॉमिस करता की जे पद्दतीन आयज आनी पयलां हें परत आनी जावचें ना. येता ते 2 किंवा 3 म्हयने किंवा म्हयन्या पर्यंत जे आमी टेंडरूय आतां काडलेलें आसा ते कदाचित 8 दिसां भितर काम सुरूय जातलें. हे म्हाका दिसता येता ते 2 ते 3 म्हयने भितर तुमकां सारको चकचकीत करून दिवपाचो हांव जाता तितलो प्रयत्न करतलो. जी घाण आसा ही कायमची दूर करतलो. आनी थोडीशी तुटी आहा पण हांव ते मातशें रावन तुमकां सगळ्यांक सांगता. पण हांवें आयज पळयलां तितून म्हाका दिसता रावपा सारकी तरी परिस्थिती ना. इतलें अशें आमचे GRBचें आसून आमचे ऑलमोस्ट 24,000 स्क्वेअर मिटर ही एरिया, आमचे कितलेशेच बिल्डिंग आहा, फ्लॅट आहा, पण खरोखरच एक गंभीर परिस्थिती जाल्ल्या कारण पयलीं कोण ताका वाली नासलेलो अशी परिस्थिती जाल्ल्या. पण आतां हांव हें जाता तितले बेगीन लक्षान घेवन हें सगळें सुरळीत करपाचो जाता तितलो प्रयत्न आनी हांव करतलो. शुभम तिळोजी सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सात्तीसाव्या राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर फोंडेच्या खेळा संकुलात 29 ऑक्टोबरच्यान खेळ जातले. ते खातीर ह्या खेळा संकुलाचे काम 26 तारखेमेरेन तयार जातले अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिली. बुधवारा सकाळी खेळा संकुलाची पळोवणी केले उपरांत मंत्री उलयलो.
फोंडा जो आर्चरी जो गेम जी आसा ही गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या पटांगणाचेर आमी खेळोवपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा आनी त्या संदर्भात ताची पूर्व तयारी कशी जाता ते सगळे आमचे वेन्यू कमांडंट जे आसात असिस्टंट वेन्यू कमांडंट माय ऑल PWD इलेक्ट्रिसिटी टीम विथ द ओव्हरलेस टीम ACT टीम हे सगळे काही गोष्टी हांगा उपस्थित असतात ज्यो काही बारीक सुद्धा जर काही गोष्टी कमी उरपाक जायना ह्या दृष्टिकोनातल्यान आजचे हे इन्स्पेक्शन आसा ऑन द स्पॉट येऊन कांय जावपाना फाल्यां सगळे पावसाळ्याचो कारण दीस इज ओपन डोर गेम आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान सगळे आमचे जर्मन हँगर्स म्हणू नाकात किंवा VIP लॉन्जीस म्हणू नाकात एथलीट लॉन्ज म्हणू नाकात त्यांचे चेंजिंग रूम म्हणू नाकात ह्यो सगळे काही गोष्टी अरेंजमेंट हांगसर जाल्ले आसात ह्या वेन्यू जो आसा हो वेन्यू बाय 26th लेट इन द इव्हिनिंग हो कंप्लीट फॉर द शो रेडी जातलो ते दिसा आमचे वेन्यू कमांडंट एडिशनल कलेक्टर ते ट्रायल अँड रन हे घेतले तातूंत भितर सुद्दां जर कितें जर उरलें आसा जाल्यार आमचे कडेन 48 hours ब्रिदींग स्पेस आसा त्या स्पेसा भितर ज्यो काही गोष्टी आमकां करपाक जाय त्यो सगळ्यो काही गोष्टी करतले बट वी ऑल आर सेट टू होस्ट द 37 नॅशनल गेम्स इन अ व्हेरी ऑप्टिमिस्टीक वे आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान आमचे एंटायर टीम जे आसा यू हॅव बीन मायट बी सेईंग सर आमी सकाळच्यान आज आमचे हे इन्स्पेक्शन सुरू केल्ले आसात आता 8 जाल्ले आसात माय एव्हरी ऑफिसर्स इज कोऑर्डिनेटिंग विथ ईच अँड एव्हरी वन अँड दे आर डेडिकेटली एक्चुअली दिस इज अ टीम वर्क and the teamwork and coordination कशें आसा though they are from the different department this is the only organization where all can come together and take these games to the very greater height or the next level. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री